रास्तांत गोरवांची समस्या लोकांक सतावपाक लागल्या। जायत्या अपघातात गोरवांनी तशेंच मनशांनी जीव वगडायला। देखून भटक्या गोरवांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाचो आदेश चालीक लावपाक जाय। त्या संबंधातले निवेदन बीडीओ आणि कवळे पंचायतीक भेटायला। पळयात पुराय बातमी। जो जजमेंट आसा तेतून भितर आमची एक 4 पंचायती आसा, उसगांव, खांडेपार, बांदोडा आणि बोरी शिरोडा। ताजे हिसपान एक्चुअली लोकल बॉडीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि तेंची अशें म्हणणें आसा की गोरवां आसता रस्त्यार, सो आमी ऑलरेडी पंचायतीक डायरेक्ट केला एज पर दीस जजमेंट टू टेक एक्शन। आणि आमी आज जशें डिस्कशन करताले तांकां सांगलां आमी की तुमकां जाय जाल्यार रिफ्लेक्टर बेड सुद्दां दिता आमी, सो दॅट जे कम्युटर्स आसा तांकां दिसपाक बऱ्या पडटलें, सो दॅट दे वील नो एक्सिडेंट अवॉयड एक्सिडेंट किंवा ट्राफिकांतल्यान खूब लेटरां येता आमकां की खांडेपार किंवा फोंड्या जंक्शनाचेर बी गोरवां दिसता म्हणून। सो ऑब्वियसली तेजेर कारवाई आमी पंचायतीक करपाक लायतले आनी ती जातली। इवन जे स्ट्रे हें आसतात तांकां रस्त्यार वाडटात, वीच इज नॉट करेक्ट। ते कित्याक लोकांक जो कम्यूट करून येता किंवा गाडी घेवन येता, बायक घेवन येता, तांकां खबर आसना की हांवें कोणाक वाडले कडेन आसा म्हणून, आनी त्या हेचे कारण ह्या एररा कारण एक एक्सिडेंट किंवा डेंजर कॉज अवॉयड करता। जाल्यार मडकय वाठारांत एक व्हडली गोशाळा जावपाक जाय अशें प्राणी मोगींनी मागला। हांव पंचायतीक गेल्लो, थंय एक लेटर दिवपाक गेल्लो, कोर्टाचे आदेश दिवपाक गेल्लो। पंचायतीक हेजे पयलीं दिल्ले, आतां पंचायतीन म्हाका आयज सांगलें कितें तेजी आमी फॉलो केल्या म्हणून, सगळे कडेन चालू आसा म्हणून। फाल्यां तेंच्यांनी सांगलां 10 सुमार आमी वचून हांकां मेळटले म्हणून बाकीचे खंय खंय गोशाळा आसा थंय। दुसरें आतां आमी कलेक्टरा दिवपा आयिल्ले, थंय आमी कलेक्टराची थंय हें चालू आसा, कोर्ट चालू आसा म्हणून आमी थंय रावले। बीडीओक दिले, बीडीओक आतां आमकां सांगलां की आमी पंचायतीक सांगता ते बेल्ट घालपाक, शायनिंग बेल्ट घालपाक, म्हणजे जितले रस्त्यार कितें आसत ते तितले तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा। हेचे पयलीं हांव कितें म्हणटा, पंचायतीन कितें करचें, एक खंय तरी एक गोठो सो करून दवरचो, कित्याक फाल्यां एक्सिडेंट रातचे कितल्याय टायमार एक्सिडेंट जाता। गाडयेचें आमचें कितें आसता, केन्ना गाडी बंद पडलेली आसता कितें, सद्या रातचें व्हरून तर एक पंचायती कडेन ती दवरपाक मेळटा। कवळे पंचायत जाल्यार कवळे पंचायत, बांदोड्या पंचायती कडेन तशें म्हणटा। आनी मेन म्हणल्यार आतां कितें आसा, पंचायत म्हणटा आमचे कडेन जागो ना म्हणटा। आतां खंय खंय जागे, कुमलजातीचे जागे, खंयचे देवस्थानाक, तेंच्यांनी आमकां बाबा एक खंय तरी एक गोशाळेक म्हणून हें करपाचें। तुमचें अपील कितें? आमचें अपील आसा खंय तरी एक बाबा मडकय एरियेक एक बरी व्हडलीशी गोशाळा जावपाक जाय। कोणें दिवची जागा? ही जागा आतां एक तरी कुमलजातची जागा आसा जाल्यार तेंच्यांनी दिवची, नाल्यार देवस्थान आसा आमचे मडकय एरियेक देवस्थान खूब आसा, तेंचे कडेन प्रॉपर्टी भरपूर आसा, तेंच्यांनी एक खंय तरी दिवची। आनी जितली गोरवां गोमाता आसा पळय आमची, तांकां एका जाग्यार दवरची जितली एक्सिडेंट। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।